संविधान 10 वर्सां नांव कमयलेलें आसा. 10 years तो केन्नाच वास्को हिस्ट्री जाल्लेली हिस्ट्री केलेली आसा. 2 फावटी MLA म्हणून इलेक्ट जाल्लो आसा आनी तेजेर एक काळो डाग ना. डेव्हलपमेंट वायज हांव सेपरेट म्हणटा पूण तेजेर एक काळो डाग ना. तेणी कितें करप्शन केलां जावं कितें केलां म्हणून वायट कांयच ना. तो इज व्हेरी गूड MLA, नो डावट, 100% डावट. पूण हांव सदांच म्हाज्या पार्टी वांगडा आसतलो. फाल्यां सकाळीं कालूस म्हाजें फर्स्ट प्रिफरन्स पार्टीन कालूस आल्मेदाक तिकेट दिवपाची. हांव अजुनूय सांगता म्हाज्या आमदाराक म्हणून कालूस आल्मेदाक तिकेट दिवपाची आनी ताका हांव मरण काम करून इलेक्ट करून हाडटलो. सो फायनली विल बी अ लॉयल सोल्जर. जे कोणाक सांगता ताका तूं सपोर्ट करतलो. 100% जो पार्टी सांगता पळय तेच्या फाटीं हांव आसतलो. एज अ मंडळ अध्यक्ष म्हाजी ड्युटी म्हाका म्हाज्या मतदारसंघान भारतीय जनता पार्टीक जाता तितली आमी वाडोवपाची संख्या करपाचें म्हाजें कार्य. ताकाच लागून हांव मंडळ अध्यक्ष आसा. म्हाजे पार्टीची दारां सदांच ओपन आसा. जितले कोण आमच्या भितर येवंक सोदता आमचे दारां सदांच ओपन आसा. पूण आजून पासून पार्टीन कॅन्डिडेचेर म्हणून हें उरना. आयज सगळी हायप जाल्लेली आसा. नेवाक आडकतांनी टिकेट डिक्लेअर केली म्हणून तशें कांयच जावंक ना. हांव सांगूंक सोदता परत सगळ्या वास्कोकारांक की दाजी साळकार हेणीन आजचो आपलो सपोर्ट आमकां दिवपा लागून BJPक दिवपा लागून तो अनकंडिशनली भितर सरलेलो आसा. आयचे डेटीक आमचो वास्कोचो आमदार कालूस आल्मेदाच आहा. BJPचो आमदार कालूस आल्मेदाच आसा. अध्यक्ष ह्या नात्यान म्हाका थंयसर वयचोच पडटा आनी हांव थंयसर गेलां आनी वास्कोन इंडक्शन केलेलें आसा. वास्को मतदारसंघान पयलीं BJP म्हणून कालूस आल्मेदाक 8,500 वोटींग पडलेले आनी दाजी सरकार इंडिपेंडंट हाका 7,000 वोटींग पडलेले. म्हाका एक खुशीची गजाल आसा. हे दोनूय जेन्ना आमच्या पार्टीन आसा म्हणजे आमची वोटींग जवळ जवळ 15,000 वोटींग जाल्लेली आसा. म्हणजे वास्को मतदारसंघान BJPची 15,000 सारकें अखंड वोटींग आशिल्ल्या. त्या कारणान हांव खूब खूश आसा. आयज आमी सगळ्यांक म्हणटा पळय तुमी आमच्या वास्कोच्या आमदारान सुद्दां म्हटलें की आपल्या फाटल्यान सगळे कावन्सिलर आसा. नो डावट आयज आमचो आमदार कालूस आल्मेदा आसा. आमी 100% तेच्या फाटल्यान आसा. पूण जेन्ना पार्टी सांगतली एकूच खंयचे तरी खटकलेलें अशें दिसता की काल आमच्या आमदारान एक स्टेटमेंट केलें की दीपक नायक आपलो फ्रेंड पूण ही इज नॉट माय हार्डकोर सपोर्टर. पूण एक्चुली सांगचें म्हटल्यार कालूस आल्मेदा म्हाजो आतांचो फ्रेंड न्हू. खूब वर्सांसून फ्रेंड म्हाजो तो आनी तेच्या फाटल्यान हांव सदांच आसा. 100% तेचे कडेन आसा. आनी हार्डकोर सपोर्टर म्हणटा पळय तो हांव भारतीय जनता पार्टीचो. भारतीय जनता पार्टी जो उमेदवार म्हाका दिता ताका निवडून हाडपाची जबाबदारी म्हाजेर आसतली. इतलेंच न्हू जाल्यार खंयचो तरी हांव सुद्दां एक दावेदार आसा. म्हाका सुद्दां एक तिकेट मेळपाची इच्छा आसा. हें सुद्दां हांव मान्य करता. पूण फाल्यां सकाळीं पार्टीन समज कितें डिसिजन घेतलें जाल्यार त्या पार्टीच्या डिसिजनान हांव सदां आसतलो.